गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेची 55वी आमसभा आयतारा स्थगीत केली. 2017-18 वर्साची बॅलन्स शीट परत नव्यान करची, नव्या संचालक मंडळा खातीर वेंचणूक घेवची आनी फुडली आमसभा बेगोबेग आपोवची म्हूण एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटीचो अध्यक्ष व्ही प्रभू वेलेकारान सांगलां. जो ऑडिटर आसा फाटली 3 वर्सां न्ही तोच आशिल्लो आनी ताणें जे इश्यूज काडिल्ले 3 वर्सां आतां जे काडल्यात ते फाटली 3 वर्सां आशिल्ले, पूण ते ताणें ऑडिट रिपोर्टान घालेना. तोच ऑडिटर आनी तो इश्यूज ताणें आतां ह्यातून घाल्या एड ऑफ ओपिनियन म्हणून न्ही, ताजे बद्दल डिस्कशनां जाली. दुसरो इश्यू जो आसा तो अकाउंट्स जे आसा ते रिकास्ट करचे, बॅलन्स शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट. आनी थर्ड जे आसा न्ही इंडिपेंडंटली इमिजिएटली इलेक्शन घेवचे, इलेक्शन फॉर द बोर्ड शूड बी टेकन. हे 3 रेजोल्युशन पास केल्या. एडजन रिकास्ट ऑफ बॅलन्स शीट म्हटला पळय तो खंयचो बॅलन्स शीट तुम्ही केल्लो तो सो तुम्ही एग्री आसा की तुमचो बॅलन्स शीट सारको नासलो? नाही, आमचो सारकोच आहा, एक्युरेट आसा. जर जनरल बॉडीचे जर आसा न्ही आमकां विचार करचो पडटलो बाबा दुसरो ऑडिटर कितें तो. इट वॉज एब्सोल्युटली एक्युरेट. खरो प्रॉफिट आसा 19 crores ऑपरेशनल प्रॉफिट आहा न्ही, 19 crore 50 lakh खरो प्रॉफिट बँकेचो ह्या वर्साचो. बँक प्रॉफिटान आसा, मात बँकेन नेमिल्लो ऑडिटर व्यंकटेश शेणय चुकीची बॅलन्स शीट करून बँकेचें नांव पेड्यार करता. ताचे आड इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया कडेन कागाळ करतले अशें वेर्लेकारान सांगलें. आणि नाबार्ड RCSN सांगला की वी शूड प्रोसीड. म्हणजे डायरेक्ट परमिशन दिना न्ही, बट दीस इज नॉट प्रॉपर. वी शूड टेक एक्शन एज पर लॉ. सो जजमेंट आम्ही रायट कर रॉंग ते ठरयतले. वी आर गोइंग टू देर इज न्ही वी आर 100% वी आर गोइंग टू फायट. ऑडिटर व्यंकटेश शेणय म्हणटात ताणें बॅलन्स शीटार दिल्लो रिपोर्ट बँकेन स्विकारला. बँक प्रॉफिटान आसा म्हूण एडमिनिस्ट्रेटराचो दावो फट. No, first of all, म्हणजे accounts पयलींच reject केले based upon the audit reports. So itself shows that the audit report is accepted and they have been told to recast the balance sheet and submit it. So this is the first fact. Regarding the filing of that complaint, तुम्ही जे complaintचे जे letter दिला ते मजेर केन्ना का त्यांच्यानी सर्वूच करूंक ना. They have accepted that my audit report in their acknowledgement also saying that our statutory auditor Venkatesh Shanai and Associate for conducting audit in timely manner and for their valuable guidance. That means they have accepted my audit report. If they have accepted that audit report, they complain करता पळय, they had no answer. What I feel is they had no answer. For that they have made that complaint and they are free to go for that complaint because I have been appointed by the shareholders, not by them. So if anything is there, shareholder will decide whether I have done my audit properly or not and then the complaint will go. जे ethicsचे ते म्हणटा म्हणजे complaint करतात, the same ethics is applicable to them also. So same rules तांकां लागता. So I don't know whether they will be filing complaint on themselves also. So that issue has to be also be looked out. That is not true profit. आम्ही audit reportan already mentioned केला what to be reported and what is not reported. दुसरे वाटेन बँकेचे भागधारक म्हणटात सरकारान बेगोबेग संचालक मंडळाची वेंचणूक घेवची. आमसभेत दिशाभूल केली म्हणून भागधारकांनी सरकारान नेमिल्ले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटीचेर फोग काडलो. सगळ्या डिटेलान वतकीत आमी सगळे प्रिपेर्ड आशिल्ले. जे तांच्यांनी जे प्रॉफिट म्हणून दाखयलें 18 कोटी आनी प्लस कितें प्रॉफिट म्हणून दाखयला, पूण इट इज नॉट ट्रू. प्रोविजन्स अवॉइड करून आमी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कितें तरी परफॉर्म करतात आनी केल्यात अशें दाखोवण्या पुरते हांच्यांनी सगळें मॅनिप्युलेशन केलां. इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. आज जर तुमी पयलीं हांगा जर आयिल्ले जाल्यार जनरल बॉडीचो हांगचो आज एकंदर नूर तुमी पळयल्लो, जे अशें केन्नाच घडोवंक ना. एकूण एक लोकांनी हांगा निशेध केलो हांचो. हे एज एडमिनिस्ट्रेटरूय कंप्लिटली फेल जाल्यात. अकॉर्डिंगली हांचो टर्म आतां ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक सोंपता. पूण तरी पूण हे लोक हांगा एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून जे बसल्या ते आपले कर्तव्य करपाक मिजरेबली फेल जाल्या. कारण बँकेची परिस्थिती आतां बँकेचें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सांबाळटा आसतनाच बँकेचो इलेक्शन प्रोसेस जो ओवरड्यू आसा तो करून घेवन त्या टायम लिमिटा भितर करून घेवपाची जबाबदारी ह्या लोकांची आशिल्ली. जाच्या खातीर जो प्रोसेस आसा ताका मिनिमम 150 दिसां पयलीं सगळे डेलिगेट्स फायनल करप इत्यादी इत्यादी आसा, जे हे करूंक शकले ना. तेन्ना बायलॉजा प्रमाणे अत्यंत मिजरेबली फेल जाल्या. ह्या लोकांक हांगा जबरदस्तीन आमचेर म्हणजे आमच्या ह्या संस्थेचेर ह्या लोकांक जे बसयल्या सरकारान, हेंच्यांनी हांकां लवकरांत लवकर बेगिनल्या बेगीन हांगच्यान वचचें अशें जनरल बॉडीचो एकंदर सूर आज आशिल्लो. प्रायवेटली ह्या 3 एडमिनिस्ट्रेटरा पैकी आनी पब्लिकली ह्याच प्लॅटफॉर्माचेर वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर हॅव पब्लिकली
एग्रीड अँड एक्सेप्टेड की फॅक्ट जर आमी दाखयले जाल्यार बँकेचे लायसन्स RBI आनी इतर नाबार्ड इतर हातूंत आमचें लायसन्स वतलें, ताका लागून आमकां मॅनिप्युलेशन करचें पडटा अशें ओपनली ह्या लोकांनी एडमीट केलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट भीमा पाटील.